नमस्कार तुमगेले मोगाचे यूथ ऑफ GSP वर्ल्ड वाईड आमगेले GSP समाचाराक आयतार सकाळ 8:30 ह्या वाराचे प्रमुख सुद्दी घेवन आम्ही तुमगेल मुखारी आयिल्ले आसाची सुरवेत जावन आमगेले काशी मठाधीश परमपूज्य श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामेले दिव्य उपस्थितींत मुंबईचे वाल्केश्वरांत तशे काशी मठाचे येद्राक बाणगंगा तीरांतू आमगेले GSP भजन सम्राट कार्यक्रमाचे समारोप समारंभ चंदायर चल्ले ते स्वाम्याले दिव्य कार्यक्रमालान अखेर जावन भाग घेतिल्ले 8 मंडळीक स्वाम्यान विशेष जावन अनुग्रह केले तांकां नवेची हार्मोनियम तबला सेट तशीची ताळ आणि विंगडिंगड रितीरी पुरस्कार दिवन नगदू बहुमानय दिवन स्वाम्यान आशीर्वाद दिलेले ताजी एक दृश्य आतां पळोवन येवया. आज आम्ही एक मुंबई नगरीन तू असत ये मुंबई नगरी कसं नाही अरे महाराष्ट्राचे राजधानी महाराष्ट्रा म्हटल्यार रे महानशे असो राष्ट्रस्य महाराष्ट्रा महत राष्ट्र कसल्याक महत राष्ट्र हे महाराष्ट्राचे देव म्हटल्यार रे विठ्ठोळू ताका नावाची नादब्रह्मू तेंदुकोन ताका प्रीतीत भजन भजनाच्या प्रियाक भजन म्हटल्यार ताका प्रीतीच विषय तेंदुकोन हांगा प्रधान एक म्हळ्यार भजन ते खातीर भजनेची देवाक विठ्ठलाक प्रीत म्हळ्यार भजनच थंय कोणेय वचून आमी काय आयकनी विठ्ठल 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 म्हण कोणें यज्ञ करता म्हण आयकिनी हांवें पंढरापुरांत ना तूं तिरुपती वच करता ती हें करता ती ताका वेदब्रह्मू म्हूण सांगता ती हांगा महाराष्ट्रांत विठ्ठलाक प्रधान तेंच दुखून हांगा महाराष्ट्र तशी प्रत्येकल्याने चांग भजना मंडळी चांग चांग आता 8 मंडळी आसा ती चांग एक मन आनयल्या त्या आमकां तेगेल तेंगल आज आमकां व्हड एक जाग्यारी भजन अवकाश मेळ्ळा स्वाम्याल मुखार वृंदावनाचे आज आमी आमगेल हांगा भजन म्हणटा ती समज सांगल्यार स्वाम्याल वृंदावन थंय ते घर आसच्या पुरो ना जाल्यार मध्य पळया ते आतां हें केलें नासा स्टेप बेट ती स्टेप म्हळ्यार माधवेन स्वाम्यांनी नित्य दर्शन हांगा येवन बाणगंगे दर्शन करून स्नान करून वच जागो ते जाग्याक मला स्वाम्याक पळोवन भजन म्हणटा ती ते उद्देशान तुमी पुरा जाणांनी प्रितीन म्हळ्या रागू वय रागूचे आमकां जाल्यार ತಾಳ ಮೇಳಗಳಿದ್ದು ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದ ಗಾನ ಕೇಳನೋ ಹರಿ ತಾಳನೋ 30 मंडळी नोटू कोण तांतू दुखून 8 जाण येवन ओढ दूर दूर दुखून येवन देवाल सेवा केल्या प्रितीन केल्या तुम्ही ऐकल्या देवान परमात्मान चांग एक वेळेर कसल्याक आमगेल मठा उलकाडन जाण माधवेन स्वाम्याल वृंदावनात अभिषेक तशी सर्वे जावन हे भजनाल सेवा करून देवा समर्पण केलें आसा देवान परमात्मान व्यास रघुपती नरसिंहान प्रितीन स्वीकार करून अशीच आमगेल समाजांत भजना मंडळींत एक रिती रिवाज येवन आमगेल एक संप्रदाय आसा त्या संप्रदायाक गट्टी धरून रागबद्ध ताळबद्ध जावन आनी प्रितीन स्पर्धेनतीन आम्ही मंडळी चेडो कांय विरोध ना जाल्यार चांग रुपार आसूं का तशी एक प्रकाराचेर देवान आमगेल समाजान वृद्धी करून अनुग्रह कोरका म्हूण व्यास रघुपती नरसिंहाली तशीच माधवेन स्वाम्याल महाचैतन्या कडेन वर्धेन स्वाम्याल महाचैतन्या कडेन
तशी सुकृतीन स्वाम्याला महाचैतन्यांकडे आमगेल स्वाम्याला महाचैतन्यांकडे प्रार्थना करून हे कार्यक्रम एक चांग रुपार जाम का म्हणले कोण पसंत केली आणि कोण यूथ ऑफ GSBन बंद कोण ताका कोण की पुतूर नरसिंह नायकू ताचे मागशी आणि दुड्डू दिल्यार काय सर्वे जात म्हण नाही जाल्यार ताचे मागशी आणे ज्वेलरी कोण जी शनीन ज्वेलरी नाजाल्यार आनी कोण केची माधवान ज्वेलरी विशेष प्रितीन हे चांग रुपार जे आमकां हे स्पर्धा न्हय आतां पहिला वॉयस ऑफ GSB ते न्हय हे विंगडच चांग एक मन निस्वार्थ मनान यूथ ऑफ GSBन ज्वेलरी हें केल्या तांकां ज्वेलरी सर्वांकय देव बर करो म्हूण पुन्हा हा देवाल प्रार्थना करून आमी राबयतात आमगेले जीर्णोद्धार समिती वाल्केश्वर श्री काशीमठ जीर्णोद्धार समिती आनी व्यवस्थापक समिती ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು ತಂಗೇಲ್ ತರ್ಪೇನಿ ಹಾವ एक व्हड धन्यवाद समर्पण करच्याक इच्छे पावतास म्हळ्यार आमगेल यूथ ऑफ GSB त्यांनी आमगेले स्वाम्याला येवन त्यांनी असल एक विशेष संकेत सूर करता म्हणून त्यांनी एक प्रेरणा करून हांगा स्वाम्याला एक आशीर्वाद घेवन ते तांगेल ते यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वायड म्हणून त्यांनी एक चॅनल सूर केले ते मात्र न्ही त्या चॅनलान तूं कसन एक विशेष रीती म्हणून म्हळ्यार कितले आमगेले मठाचे कार्यक्रम असो जवे आमगेले देवस्थाना जेवचे उत्सव असो जवे तेरुकी जवे मस्त नमुने कार्यक्रम त्यांनी आमकां सगळे सेवेदारांक आनी भक्तजनांक घरकड बशील कडेन त्यांनी एक ते दृश्यावळीर दाखोवचे एक प्रयत्न म्हळ्यार मस्त गांवांत वचून करचे म्हळ्यार ते असाध्य विशय कितले दुड्ड असल्यार जेवचे तसल विशय न्हय ते म्हळ्यार तसल जाग्यार राबून तांणी कवरेज कोरनू आनी आमगेल स्वाम्यान मस्त सकट तांकां एक अनुभूतीत करून तांकां एक निवेदन केलेलें आसा कसन म्हण म्हळ्यार आमकां तुमी सगळ्यांनी पळयलें आसा यूथ ऑफ GSBचे एक कार्यक्रम इतले चंद करून चोल नडता आसात की तशी तांतू अत्यंत एक विशेष कसं म्हण म्हळ्यार भजन देवाक कलियुगांत प्रीती आशिल्ले विशय ते भजन स्वाम्यान आमकां सांगिल्लें आसा की भजने मुखांतर कसांनी तुमी एक प्रोग्राम कोरका म्हणून तांणी मस्त नमुना प्रोग्राम केलेलो आसा तशीची पाळी एक वट्ट करची तसले एक प्रोग्राम GSB भजन सम्राट म्हणून सांगून सक्कड पाळ्यांक म्हळ्यार मोत पाळी तांणी वट्ट जावन ऑडिशन केलेलें आशिल्लें मँगलोरांतू त्या मँगलोरा ऑडिशन जावन जाले नंतर 8 टीम फायनल्स आणू आमगेले नवे निर्माण जाल्ले कट्टड आमगेले श्री वाल्केश्वर काशीमठ शाखा मठ आमगेले पुनर्नवनिर्माण जाल्ले कडेन राम आनी बाण सोण केलेले बाणगंगे तटेरी तांकां एक अवकाश करून दिलेलो आमगेले स्वाम्याक आनी यूथ ऑफ GSB मस्त धन्यवाद पुत्तूर नरसिंह नायक मामानं प्रितीनं हांगा हे वॉयस ऑफ GSB की भजन सम्राटाचे मनस्पूर्वक श्रद्धेन सेव केलेले आसा तांकां स्वामी प्रसाद दिता आसाची ह्याच समयाचेर हांव पुरा आज हांगा भजन मंडळ आयिल्ली आसा तशीची यूथ ऑफ GSB हाजेर लाईव्ह पळयता आसाची मस्त भजनां मंडळी 300 भजनां मंडळ आसा खंय तशी ह्या पुरा भजनां मंडळीक हांव आजी मुंबई समाज तशीची वाल्केश्वर चातुर्मासाचे आजी तर्फेन तुमकां पुरा जाणाक तुमी प्रति हे चातुर्मासा वेळारी आमी तुमकां तिळशीताची प्रति एक दिवस एक गांवतुल्यांनी हांगा येवन ते माधवेन स्वामेले तशीची ते वर्धेन स्वामेले वृंदावन येद्राक सेव करतशें भाग्य तुमी ते येवन हांगा ते भजन कोरका म्हणून हांव विनंती करता पुरा जनाल्यार हांगा आयिल्ली पुरा भजनां मंडळी तशीची हे लाईव्ह पळयताले पुरा गांवतूल आमगेले अखंड भारताचे भजनां मंडळीन हांगा येवन वाल्केश्वरांत व्यास रघुपती नरसिंह देवा येद्राक माधवेन स्वामी येद्राक वर्धेन स्वामी येद्राक भजन कोरका म्हणून हांव ह्याच वेळेर पुरा जनाक एक इन्विटेशन म्हणून दिता आसा श्री माधवेंद्र गुरु माधवेंद्र गुरु माधवेंद्र गुरु वंदनम 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 माधवेंद्र मुनि साधन शृंगार माधवेंद्र मुनि साधन शृंगार श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा
साधन शृंग माधवेंद्र मुनि साधन शृंग श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा यम नियम आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधी आठ कारण आनंदाचे स्थिती जागरण यम नियम आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधी आठ कारण आनंदाचे स्थिती जागरण करुणावरुणालया वाळुकेश्वर वासा करुणावरुणालया वाळुकेश्वर वासा कृतपुण्यवरेण्या वरद वेङ्कटदासा कृतपुण्यवरेण्या वरद वेङ्कटदासा वरद वेङ्कटदासा माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा प्राण सुषुम्नांतो दोनो समाधी स्थितींतो नीट बैसोनु सहस्रार चक्र जागृत कोणू जीवन मुक्तीचे आनंद घेऊनु शिवरात्री प्रयुक्त मंगळूरच्या करंगलपाडींतू अशा श्री चंद्रमौळेश्वर देवस्थानांतू शिवरात्रेच्या धार्मिक विधिविधान चललस थंय भक्तगण देवस्थानाक भेटून देवाले आशीर्वाद अनुग्रहाक पात्र जाल्ले ते कसं जाल्ले म्हणजे एक दृश्यावळी आतां पळोवन येवया. शंकरा शुभकरा दामोदरा शंकरा शुभकरा करुणासागरा शिव अमङ्गलहरा दामोदरा शंकरा शुभकरा दामोदरा शंकरा शुभकरा आमगेले पडेलचे करंगलपाडी असते चंद्रमौळेश्वर देवस्थान एक प्राक देवस्थानापैकी एक पडेन पंगा फूड दाखवून कसले क्रम म्हणणारे शिवरात्री जैनान स्वतः येईन कन्नी वचन भितरी देवापक्षी करचेक तांकां एक अवकाश मेळटा वर्सा एक पटी त्या कसं की एक जैनांक एक दैव एक वर्सा एक पटी करचे भाग्य दिता तशी तांगेले मना इच्छा देव पुरयस जाता म्हणून एक त्यांनी सांगितलं लागली तशी अशें आमकां एक तें भाग्य एक जैनांनी संतोषार येवन देवाक एक सकाळ दाखवून रात्री ते एक अभिषेक करपाची ती जाता म्हणून एक आमकां एक मना मस्त समाधान जाता संतोष जाता तशी देवाला मागचे कसं म्हणाली सर्वांकय चांग करता देवान नूतन संवत्सर सर्वांकय आमगे सगळे भारत देश देव सगळे विश्वांत शांती समाधान की जनाक सर्वांकय सन्मती सद्बुद्धी देव आयुर आरोग्य की ऐश्वर्य की तांगेले मना समाधान की चंडपाणाक विद्या सद्बुद्धी की देव म्हणून आयचे दिस हे महाशिवरात्री पर्व काळासरी देवाच्या चरणारांना मागून बिल्व प्रियाले महिमा अपार
जन्मांतर कृत पाप संहार जन्मांतर कृत पाप संहार महादेव रुद्र सर्वेश्वर महादेव रुद्र सर्वेश्वर दामोदरा शंकरा शुभकरा दामोदरा शंकरा शुभकरा ನಮಗೆ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೀವಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಪರ್ವ ಕಾಲಾದಲ್ಲಿ 26 ವರ್ಷ ನಾವು नारायण भट्ट पूजा करते संघ तेव्हा त्याची अंग वज्रमणे जैन शिवरात्री का व्यक्त तेव्हा पंचामृत अभिषेक करताना सार्वजनिक जनांकांना सोडतात वर्ष 1 मात्र दामोदरा शंकरा शुभकरा दामोदरा शंकरा शुभकरा दर्शन धीरे परम उदार अक्षमालाधर गंगाधर दर्शन धीरे परम उदार कुमटाच्या श्री लक्ष्मीनारायण शांतीर कामाक्षी रामनाथी देवस्थानांतू चल्लल तसल्या महाविष्णू यागांतू श्री गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी पाद वडेर हांनी स्वाम्यान भाग घेवन स्वाम्याल्या दिव्य उपस्थितींतू त्या कार्यक्रम चलल आसा आनी स्वाम्यान तांगेल आशिर्वचनांतू जनांक खंयचे रितीरी अनुग्रह केल्ले म्हणून आतां पळोवन येवया. हे सभा कार्यक्रमांतू अनेक विषय गांतून घेतले. पयलीं जावन हांगाचे अतिविष्णू महायागा बद्दल संपन्न जल बद्दल हे सभा कार्यक्रम आयच्या दिवसाक आयोजन केले. त्याची सभा कार्यक्रमांतू हाजे पयले देवस्थानांतू सेवा कोरंगेनू हे कुळावी जनांक सहकार कोरंगेनू तांकां बऱ्यापणा कितेरी तांणी नित्य देवालयाक प्रार्थना केली तसले वैदिकांक आयच्या दिवसाक हांगा गौरव केल्लो आसा. तशीच हांगा दान केल्ले व्यक्तीकही आयच्या दिवसाक हांगा गौरव प्राप्त जाले. असले अनेक कार्यक्रम आयच्या दिवसाक गांतून घेतिल्लो आसा. आतां अंतीम जावन गेनू आमी हांगा स्वामीला आशिर्वचना कितेरी आमी हांगा प्रवचन करता आसाची समय थोडे विस्तार जाल्यार वैकेची आयच्या दिवसाक मुख्य जावन गेनू समाज बांधवांक केल्ले तसले अतिविष्णू महायागाचे कसन एक कल्पोक्त फल आसा ते गुरुल मुखांतर सर्व कुळावी जनांक दिवच तसले एक संदर्भ असेल एक आशिल्ले निमित्तान केलो विशय तुमकां सांगच्याक आमी इच्छा पावताची. आताची मस्त लोकान देवाल प्रसादा बद्दल हांगा चौकार येवचे तसले आवेशा बद्दल उठू सांगले. तशीच आमी एक संदर्भ हांगाचे आवेशाचे एक सांगच्याक आमी इच्छा पावताची. 2 विशय आशिल्लो की एक स्वाम्याले चातुर्मासा विशयी आणि एक अतिविष्णू महायागा विषयी. एक संदर्भ येता की हे दोन्ही कार्यक्रम कशी घडका कित घडका कसं नाही म्हणताना त्यांना बेताळानं एक निरोप दिल्ले की चातुर्मास आणि अतिविष्णू महायाग आमगेले गोपाल वामन किनील अध्यक्षतेंतू जाता म्हणून घेनू एक बेताळारी निरोप जाल्लो. केनकी जाल्ले कडे मध्ये अध्यक्षात हे आशिल्ले कडे आनी चातुर्मासाक देवान परतून हे करून घेवन तांगेलेच अध्यक्षतेन चातुर्मास वैके घडले आनी मुकावील हे अतिविष्णू याग वैकेची देवान ते बेताळारी कसन एक चौकार सांगील पळया ते सायबिणीन सत्य केल्लो विशय वैकेची तुमगेल्या द्राक सांगच्याक आमकां मस्त हर्ष जाता. म्हळ्यार इतलेक चौकारी दिलील तसले उतराक
साईबिणी वैकेची कोरून दिता म्हळ कितें एक निदर्शन तुमगेल्या द्राक सांगलें. आता सांगलें की स्वाम केन्ना हांगा आयिल्ल तेन्ना एक विशय सांगता आशिल्ले. तशीच गोपाल वामन किनील तागेले अध्यक्षीय स्वागत भाशणांत सांगलें. आनी पयरी आमी नौका विहारा गेले तेन्ना वैके सांगलें की आमगेले लक्ष्मीनारायण शांतेरी कामाक्षी रामनाथ देवालयाचे जागेचे सर्वे नंबर 1 म्हणून सांगले. सर्वे नंबर 1. तदनंतर बाकी लोकांक सर्वे नंबर लागता. एक वन खंय आसा तुमगेले सर्वे नंबराक आसा. दुसरे वन आमगेले गुरुस्वाम्यान दिले कसं म्हणून म्हळ्यार ह्या देवस्थानाक आमी प्रथम स्थान दिता म्हणून न्हू आमगेले गुरुस्वाम्यान दिले. तशीची खंयची स्वाम्याक खंयच्या मठाक तुमी मानताच पर्तगाळी मठाक त्या पर्तगाळी मठाचे सर्वे नंबर वैकेची 1ची. संपूर्ण पैंगिणींतू प्रथम सर्वे नंबर आमगेल्या मठाक दिला. 1/1 म्हळ्यार ती श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठ. कुमटांतू हे कुमटा तुमगेले तालुकांतू कशी तुमी हे करता की विंगड करताची तंतू 1/1 केलं म्हळ्यार आमगेले शांतेरी कामाक्षी लक्ष्मीनारायण रामनाथालय देवस्थान प्राप्त जाता. आणि स्वाम्यान दिले उत्तर. सो असल एक नंबर 1 स्थान दवरले. त्यातकून हे देवस्थानाचे अतिविष्णू महायागाचे संपूर्ण महापूर्णावती वेकेची मार्च 1 तारीखाक जाल्लो आसा. सो अनेक रिती गेल्यार वैकेची हे देवस्थानाचे लक्षण दिसून घेवन येता. हे कित्याक एक असल एक मेरुतुल्य जावन घेवन आसा म्हणून हे उठूची दृश्टांतांत आमकां पळोवंक घेवन मेळटा. परम पूजनीय श्री संस्थान गौडपादाचार्य कवळे मठाधीश सद्गुरू श्रीमद श्री श्री सच्चिदानंद सरस्वती स्वामी गुरु महाराज हंगिले पुण्यतिथी परमपूज्य कवळे मठाधीश श्री श्री शिवानंद सरस्वती स्वाम्याल्या दिव्य उपस्थितींतू कवळे मठाचे मूल मठांतू चल्लाल आसा. त्या कसा जाल्ला कशी म्हणू एक पळोवन येवया. ಬಂಟ್ವಾಳच्या ಶ್ರೀ ತಿರುಮಲ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂತೂ यांची 12 तारीखे लगून 17 तारीख ताई ब्रह्मरथोत्सव भारी वैभवारी चलचास. या वर्सा बंटवाळ श्री तिरुमल वेंकटरमण स्वामी देवस्थानाच्या ब्रह्मरथाक 200 वर्साचे संभ्रम. देवस्थानांतू काशी मठाधीश परमपूज्य श्रीमद संयमेन तीर्थ स्वाम्याल्या दिव्य उपस्थिती मार्च 10 तारीखे लगून 17 तारीख ताई आशास. 12 तारीखेक ध्वजारोहण, 15 तारीखेक मृगपेटे उत्सव आणि रुप्याचे रथोत्सव चलचे आसा. तशीची ब्रह्म रथोत्सवय मस्त चंदायरी जावचे आसा. ह्या पुरा कार्यक्रमाक स्वाम्याल्या दिव्य आज्ञानाची चलचे आसा म्हणून आडळीत मंडळीन सांगिल्लें आसा.
इतिहास प्रसिद्ध कुडतेरी श्री महामाया देवस्थानाचे ब्रह्म रथोत्सव मार्च 1 तारीखेक आरंभ जाता. मार्च 1 तारीखेक आरंभ जावचे मंगळूरचे प्रसिद्ध कुडतेरी श्री महामाया देवस्थानाचे ब्रह्म रथोत्सव 16 तारीख ताई जावचे आसा. त्या वेळारी सुहासिनी संतर्पण, ब्राह्मण संतर्पण, सर्व सेवा चलचे आसा. 85 वर्सां फुडल्या श्री कुडतेरी महामाय देवस्थान येवचे वर्सू जिर्णोद्धार जावचे आसा. ताका तुम्ही आर्थिक धनसहाय करून देवाल्या अनुग्रहाक पात्र जावेत. आतां मुखारचे सुद्दीक वचा. प्रसिद्ध हिंदुस्तानी कलाविद किशोरी अमोनकर हांगेले उडगासाक पुणेंतू चलल तसल्या नाट्य संपदा प्रतिष्ठाना हांगेले 3 दिवसाच्या संगीतोत्सव कार्यक्रमांतू तांच्या सिंगर्सांक सह कलाविद जावन सहकार केला तसल्या हिरिय तबला कलाविद आमगेले समाजाचे मणिपालचे पंडित टी रंगपै हांकां गान सरस्वती संगीतकार पुरस्कार दिवन सन्मान केलेलो आसा. मणिपालचे पंडित टी रंगपै आनी पंडित नाना शशिकांत मुळे हांकां गान सरस्वती संगीतकार पुरस्कार दिवन गौरव केला. सुरवे दिवसू युव कलाविद जावन अशे मुंबयचे मानसा कुमार तांणी हिंदुस्तानी पिटील, ईशान घोष तबला, बेंगळूरचे अभय नयंपल्ली हांणी कर्नाटक संगीताचे गिटार हांकां बेळवंकर ग्रूप पुरस्कार गान सरस्वती युव पुरस्कार दिल्लो आसा. 3 दिवसू मोहनवीणा कलाविद जयपूरचे पंडित विश्वमोहन भट हांकां गान तपस्विनी मगुबा कुर्डीकर सन्मान दिवन गौरव केला. तुम्ही इतलो वेळ पळयले आमगेल्या GSP समाचार. तुमगेल्या गांवांतू चल्लाल तसल्या आमगेल्या GSP समुदायाक पावका म्हणून तुमकां दिशील तसल्या खंयचे सुद्दी समाचार आमगेल्या WhatsApp नंबर ना मेल आयडीक तुमी व्हिडिओ ना फोटो कंटेंटा ओटूची आमकां पेटयल्यारी आमी मुखारच्या आयतार सकाळी घालूंक अनुकूल जाता. जाल तितल्या व्हिडिओ लँडस्केपांतू पेटोवन दिवका म्हणून आपास आमी तुमकां विनंती करता आसाची. इतले वेळ तुम्ही पळयल्या GSP समाचार. सक्कट जनाक आमगेल्या स्वाम्याल अनुग्रह देवाल आशिर्वाद नित्य निरंतर आसो म्हणून मागून घेतची. मुखारच्या आयतारा सकाळी आपास मेळया. सकाळांकय देव बरें करो.